सगळ्यांना नमस्कार। आयज आमी दुमाशा गांवांत उबे आसा आणि एक सुंदरसो आमचो बारीकसो गांव आयज आयज दुमाशा गांवांत तेंच्या देवाच्या देवळाक कळस बसयल्लो आणि म्हाका दिसता हें सगळ्या आमच्या गांवांनी सगळ्याक पेपरार सगळ्याक खबर आहा। पूण जेन्ना देवकार्य जाता जेन्ना येदे व्हडले देवकार्य जाता तेन्ना प्रत्येकाक खबर आहा की बाबा थंय उदकाची पाणयाची सोय अत्यंत गरज आसता आणि सगळ्यांक नांदून देवळा कडेन वयचें आसता, देवाचे दर्शन घेवचें पडटा आनी सगळें जें हवन पुजन जाता हे विधी प्रमाणे जाता। पूण अशें आसतना सुद्दां गेले 3 दीस ह्या गांवांत उदक ना। ह्या गांवांत ना ते नात तर तुमी पळयले सावरदाट आतां दुमाशे जाले, साळ जाले, गेले 3 दीस कंटिन्यूस उदक ना। आणि हेची प्रॉब्लम म्हटल्यार हें उदक ना तेचेर कितें तरी बाबा सरकारान आनी जे हांगाचे ऑफिसर बसले तेंच्यांनी कितें तरी वेवस्था करपाक जाय। बाबा 3-4 दीस जर उदक ना जाल्यार लोकांनी करपाचें कितें? आतां बांय जे पयलींचे आसले ते बांय लोकांनी आतां सोडून दिल्ले, बांय आटलेले आहा। पूण अशा परिस्थितीन सरकारान किंवा हांगाचे जे ऑफिसर आहा तेंच्यांनी भायर सरवंक जाय, खंय तरी हेची वेवस्था करपाक जाय। पूण अशें बिचोलेन जायना। बिचोले कितें चल्लां, खंयचे वाटेन बिचोले चल्लां हे लोकांक खबर ना। प्रत्येक गोश्टीक लायट म्हणा, पाणी म्हणा, जे बेजीक नेसेसिटी आहा लोकांक जे मेळपाक जाय हें जाय बिचोले मेळना। आनी जर मेन उदक जर आयज अख्ख्या नॉर्थाक वयता जाल्यार साळांतल्यानूच वयता। पूण हे जे आमचे वाठार आसा साळ गांवांत जे बारीक बारीक आमचे सरावंडींग जे गांव आहा हे आयज पर्यंत ज्या टायमार उत्सव येता त्या टायमार हे उदक नसतात। आतां साळान येणारे आमचे 20-21 आमचो वाडदीस आहा, गडे उत्सव येदे व्हडले फेस्टिवल येता। पूण आमकां जेन्ना उत्सव येता पळय तेन्ना हेंचें उदक नसता। हे मुद्दम करता काय कित्याक लागून करता आमकां खबर ना। पण तेन्नाच जेन्ना कितें उत्सव लोकांचे आसता तेन्नाच ह्या वाठारांत उदक बंद जाता। हांव सीएमाक मागणी करता, ह्या सीएमा शिवाय आमकां दुसरो पर्याय ना। सीएमाक मागणी करता की हे जे आयज लोकांचे हाल जाता हेचेर लक्ष दिवचें आणि हो जो लायटीचो म्हणून उदकाचो म्हणजे जो प्रॉब्लम चल्ला ह्या वाठारांत तेचेर लक्ष घालपाची सीएमाक गरज आहा। माझे नाव नानू बाबलो नाईक दुमाशे, एक्स सरपंच मेणकुले दुमाशे की गांव दुमाशे आमचो बारीक आसा आणि आमी स्थापना आमची आयज जाली 6 तारीख की 3 दीस जाले ह्या दुमाशे गांवांत उदक ना। की आमकां 1-2-3 दीस तरी पयलीं सांगपाक जाय आसलें की बाबा खंय उदक ना तुमची आमी ते टँकरीन वेवस्था करता। अशें कांयच सांगना, कांयच नासतना 3 दीस जाले उदकच ना। 2 दीस आतां आमी 2 पोंबलान पाणी येयलें थंय, बांय लागीना एकच बांय आहा ती म्हाका 5 का 6 पायपा लायली आनी मदीं कडेन पोंब लायलो आनी उदक गेलें थंय। 2-3 दीस जाले उदक एकदम हाल जाल्ले आहा। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे म्हाका दिसता सरकाराचो पूर्ण दुमाशा दुर्लक्ष आहा, कांयच विकास होना। आज म्हाका दिसता 2021 सालान राजेश पाटणेकर आमदार आसतना पण जो कांयच 5 पयशाचें आजून पर्यंत काम ना। ते आतां आमचे थंय कळस वयता, तिना व्हळी वयता आनी पालखी तिना वयता, कळस तिना सगळ्यांनी तो बक्षेला बंदाऱ्याक आमी आतां कोणे घालून तेजेर माती घातलेली आहा बंदाऱ्याचेर। ते तुमी वयतना तुमकां दाखयता मुद्दम पळया की म्हाका दिसता 20 वर्सां येता तो 21 पुरिल्लो तेन्ना पडलो, तेन्ना राजेशान येवन पळोवन गेल्लो, कलेक्टर येयल्लो, मामलेदार येयल्लो, बघून गेल्ले। पण आजून तेजे कांयच वासपूस ना। आमी ते करपाचे केल्ले आले स्थापने पयलीं, ते शिमीट बांदून दवरलेले आहा। पण बघया पयल्या बजेट मोठी सांगलेले आमचे कडेन जायना की आमी ते देवूळ बांदलेले आहा आनी देवळा खातीर आमची बजेट व्हडली जायना आमी ते तशें सांगलेले आमी करपाचें केल्लें काम ते। तेन्ना सरकार म्हणटा ते पक्षाला एक फायर विकेट आनी इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक पळय सांगता फोन मारतशी न्हय मातशें येता कितें झाडां पडलीं जाल्यार काय पडल्यार फायर विकेट आनी इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक हे चुकता येता। पूण पाणी अशें जायना जाय, पूण हे काबार मुद्दम केलं आमी नकळो। आमची स्थापना समज जग जाहीर जाल्ली आहा, पेपरार येयल्ली आहा, पण 3 दीस उदका इतके हाल जाल्ले आहा की हेचेर एका गेला पण सीएम हेचेर कांयतरी विचार करतलो आनी आमच्या गांवांक लक्ष दिवचो असो म्हाजी एक रिक्वेस्ट सीएमाक आहा। अशी एक तुमकां आनी आमचे एक समाजसेवक म्हणून आमचे साळचे मेघेशम राऊत हेंकाय म्हाजी रिक्वेस्ट आहा की तेणी मातसो दुमाशा गांवाच्या आवाज उठोवचो की आमचो नरेश हो उठयतात पूण काय आहा खंय तरी मातशें राजकारणान फुडें हाडटा कित्या खातीर दुमाशा कामां जायना, नोकरी नातिनाच, विकासाची तरी कामां जावंक जाय न्हू। समज रस्त्याची खडी वयर सरलेली आहा, बक्षेर चलपाक मेळना खडी, समज खडी रोड दिसात ना, समज माती वयर सरलेली आहा। आतां हे पायपलायनीचें काम चलता, रोडाक पयशे जाल्यार गाडये दुसरी सुटाना। हेचेर मातशें एक्शनान मातशें तुमकां वार्ताहर तुमी मुद्दम हे बरे पेपरार घालतले अशें तुमकां म्हाजी आशा बाळगता। तुमचें अभिनंदन तुमचें करता। तुम्ही पळयतात GNH। दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद।
स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो।